आज आम्ही आपण इन्फॉर्मेशन एक साईज वासवडे ह्या मनशाक गांजा विकताना रेड हँडेड धरला. तेवढे अबाउट 3 kg सुमार गांजा मेळ्ळा आणि ताका आमी ऑर्गनायझेशन अरेस्ट केला. इन्फॉर्मेशना प्रमाण ह्या मनशाक सम 8 to 9 months बॅक सेम क्वॉन्टिटी गांजा सहित ANC अरेस्ट केलो म्हणून अशें कळ्ळां आमकां. सो ही इज डुईंग दॅट. आनी दुसरो एकटो आहा तो एक इनफेमस चड्डी गँग म्हणून ती गोंयान रातचे HBT कमरेक फातर बांदून स्प्रे घालून चोरी करता. त्या गँगांतलो एक मनीस आमकां चोरी करतना काही धांवले तातूंतलो एकटो धरला. तेणे आपलें नांव अक्षय सिंग सांगलां पूण अजून तो आपले वेअरअबाउट्स घरदार डिस्क्लोज करना. बॉम्बे म्हणटा, झोपडपट्टी म्हणटा, अशें चालू आसा. सो वी आर अरेस्टेड इन वन ऑफ द केस. आनी लास्ट जेन्ना ती पॉवर हावसा कडेन केस जाली तेन्ना तेचें लोकेशन थंय मेळटा आमकां ह्या वेळाचेर. सो बेस्ड ऑन दीस इन्फॉर्मेशन आमी तेचेर वर्कआउट चालू आसा. जर गांजा म्हणटा कितले कॉस्ट कितले आसलो आनी कितले तेच्या गांजेच्या पळय 3-1 लाख रुपये कॉस्ट जातली तेची. ते भुरग्याची एज 26 years. आनी खंय धरलो एका आख्या धरला. आयज धरला सकाळी. हो नावेली रावता. हेच्या पयलीं तो दवली खंय रावतालो. मागीर ती ANCची केस जातकूच तेंच्या घर शिफ्ट केलें नावेली रावपाक लागले. काय ना तो ड्रॉप आउट.